नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या युवकार हांव गौरीश बामणकर. गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. बागा हडफड्यात 2 शॉपांच्या एलईडी बोर्डाचेर देशविरोधी घोषणा वयल्यान जालो बोवाळ. सरकार मुखेल प्रश्ना वयल्यान लक्ष वळोवपाचे करता यत्न, विजयाचो सणसणीत आरोप. ह्या संदर्भात जाल्या कारवाय, सांगता मुख्यमंत्री. बिगर गोंयकारांच्या मतांचेर आपूण ना निभून 3 वेळा आमदार जालो तो फक्त गोंयकारांच्या मतां खातीर. मनोजाच्या स्टेटमेंटाक विजयाची जाप. मोडचे जमिनीच्या वादांतल्यान जाणटेल्याचो घेतलो जीव. घरच्यांनी उक्तायला खुनाचो दुबाव. मांद्रे पुलिसांनी केला अनोळख्या आड गुन्यांव नोंद. कांय कामगारांक पुलिशेन घातल्या ताब्यात. आमच्यातल्या कांय जाणांक गोंयांत येवन जाल्या 100 वर्सां. आमकां आरजीपीची तिकेट दिता काय म्हणून सिद्धण्णान मनोजाक केला प्रश्न. मनोज मुख्यमंत्री जावपाक शकता. सिद्धण्णान मनोजाक दिली परतून जाप. कोणी भायल्यान गोंयांत आनी गोंयांतल्यान भायर जर सोरो धाडचो न्हय, बेकायदेशीरपणान सोऱ्याची तस्करी करतल्यांचेर जातली खर कारवाय. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची शिटकावणी. वेंचणूक आयोगान पुरायपणान तडजोड करून लोकशायेची केले हत्या. आमी ह्या वोट चोरीचेर कितलोय वावर केलो तरी भाजपा ब्राझीलाच्यान मतां करतले आयात. आमदार विजयाचो आरोप. आनी आतां खबरो विस्तारात. बागा आनी हडफडे वाठारांतल्या 2 आस्थापनांच्या एलईडी बोर्डांचेर देशविरोधी घोषणा बरयल्ले दिशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी खर तिडक उक्तायली. तशेंच ह्या आस्थापनाच्या धन्या आड पुलिशेंत कागाळ लेगीत दाखल केली. त्या प्रकरणा उपरांत ह्या प्रकरणात संदर्भात फुडाऱ्यांच्यो वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया आयिल्ल्यो आसा. पळयात पुराय बातमी. बागा आनी हडफडे वाठारांत मंगळारा राती बरोच बोवाळ जाल्लो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या दोनूय वाठारांतल्यान 2 आस्थापनाच्या एलईडी बोर्डाचेर देशविरोधी घोषणा बरयल्ले दिशिल्ल्यान थळावे खुबळिल्ले. हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत कळंगूट आनी अंजुना पुलिसांनी संबंधीत दुकानां चलोवपी सगळ्या व्यक्तींक ताब्यात घेतले आनी एलईडी बोर्ड बंद केले. तशेंच ह्या प्रकरणा संदर्भात एफआयआर लेगीत नोंद केली. त्या उपरांत हे घडणुकेक बरीच वाचा फुटली आनी हो मुद्दो वाडत गेलो. तशेंच सरकाराचे आमदार, विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांच्यो लेगीत आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया आयकपाक मेळ्ळ्यो. ह्या प्रकरणा फाटलो मूळ कारणीभूत कोण? हो लोकां मदीं झगडी पेटोवपाचो एक स्टंट काय गोंयांत हेर विशय चल्ल्या ताजे वयल्यान दिशाभूल करपाचो मुखेल हेत आसा? हे एक मोठे कुवाडे. मजगती देशविरोधी बोर्डाच्या प्रस्नाविशीं मंगळारा रातीच कारवाय जाल्या. हो बोर्ड परवानग्या बगर लायिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. आयकात. देशविरोधी घोषणा करपाक गोंयांत कोणाकच कापास्ताद ना. हे जे कोण करता ते धर्मा मदीं फूट घालपाचे काम करता. हे सगळे बोर्ड हॅक जाला. तरणाट्यांनी चुकीचे गजालीक दिशाभूल जावचे न्हू अशें आमदार मायकल लोबोन सांगले. आयकात. कोणाकूच गट्स ना पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणपाक. आमच्या गोंयांत तरी कोणाक गट्स ना. आनी हे जे कोण करपाचो प्रयत्न करता हे कम्युनल टेन्शन करपाक आमचे मदेकात. जे आमचे ओरिजिनल मुस्लिम लोक जे गोंयांत रावता आनी आमचे ट्रेडिशनल आमचे हिंदू भाव भयण जे आमचे गोंयांत रावता तेंचे मदेकात हे घुसपट घालपाचो हो प्रयत्न. हो बोर्ड हॅक जाला. सेम बोर्ड हॅक जाला आरपोरा आनी सेम बोर्ड हॅक जाला आमचे रिसॉर्टाचे फुडल्यान, नाझरी रिसॉर्टाचे फुडल्यान जे टिटोज लेन हा तेजे सायडीक. म्हाका दोनूय वाटेचे फोटो येयल्ले आनी हांवें PIक धाडलेले ते. The minute it started, I got the photos and I sent it to PI. आमचे युथान हे जावपाक उपकारना, मिसगायड जावंक उपकारना. They are trying to create a communal tension. So our youth have to be proactive in good ways. And nobody have got guts. कोणाकूच guts ना की हिंगा पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणपाक गोंयांत. गोंयांत सध्या सगळे भायलेच चलता. थोड्या तेंपान गोंय भायले चलोवपाचे आसा. गोंयांत जमनीचे रुपांतरण, बेकायदो सोऱ्याची तस्करी,
बेकायदो कसिनो यासारख्या मुखेल प्रश्नावयल्यान लक्ष वळोवपा खातीर देशविरोधी बोर्डाचो हो मुद्दो मुद्दम तयार केला. देशविरोधी बोर्ड दाखयल्यार ताचो हो वेवसाय वाडटलो हय असो प्रश्न करीत लोकांचे लक्ष वळोवपा खातीर भाजप सरकाराचे लागींचे लोक हातूंत वांटो घेतात अशी टिका आमदार विजयान केली. गोंयांत सगळे भायलेच चलयता, गोंय भायले चलोवपाचें आहा थोड्या तेंपान. सो होलसेलर, पूण ह्या होलसेलराक पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून घालून ताचो धंदो कसो वाडटलो तो म्हाका प्रश्न पडटा. पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून सोरो कितें अल्कोहोल पर्सेंट वाडटली? पाकिस्तान जिंदाबाद कोण घालतलो आनी कित्याक घालतलो सडनली? म्हाका दिसता मेजर जे इश्यूज गोंयांत आज आसात, लायक सोऱ्याचें स्मगलींग, लायक लँड कन्वर्जन. काल जुवारीचे 1.5 लाख स्क्वेअर मिटराची जमीन कन्वर्ट केल्ली आहा. ही जे इलिगॅलिटी जाताच हाजेर डायवर्ट करपा खातीर पाकिस्तान जिंदाबाद हाडला आसतलें. हे पाकिस्तान जिंदाबाद इज नॉट अ सिरियस इश्यू आनी कोण हें करचो ना. आनी कोण केलें जाल्यार ताचो धंदो वाडचो ना, तो धंदो बंद पडटलो हें ताका खबर आहा. हें म्हाका दिसता सरकाराचेच कोण रिलेटेड आहा ते करतात डायवर्ट करपाक. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बिगर गोंयकारांच्या मतांचेर निबून ना. आपूण 3 वेळार आमदार जाला तो फकत गोंयकारांच्या मतां खातीर. आरजीपीच्या पोगो संकल्पनेक आपलो तेंको आसा. सारको अभ्यास करून मनोजान विधानां करची अशें प्रत्युत्तर गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान दिला. आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर विजय उलयलो. राज्यांतल्या कांय आमदारांनी वोट बँक तयार करपा खातीर बिगर गोंयकारांच्यो बस्त्यो निर्माण केल्यात. फकत भाजपाकूच सत्तेंतल्यान भायर काडपा खातीर आमी युती करची अशें कांय जाणांक दिसता जाल्यार तें आमकां मान्य ना. पोगो ना जाल्यार आमी युती करचे ना अशें विधान आरजीपीच्या मनोज परबान केल्लें. ताका आतां गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान जाप दिल्या. सगळे पक्ष बिगर गोंयकारांच्या मताचेर निबून आसात, पूण बिगर गोंयकारांच्या मताचेर आपूण निबून ना. आरजीपीच्या पोगो संकल्पनेक आपूण तेंको दिता, पूण मनोज परबान बरो अभ्यास करून विधानां करची अशें प्रत्युत्तर विजयान मनोजाक दिला. जर याच बीजेपी जर आम्ही वोट मारीत रावले आणि जर काँग्रेस आणि बाकीचे पॉलिटिकल पार्टीचे ऑपोजिशन म्हणता हे जर सुधरवंक ना, हे जर परत मायग्रंटांच्या वोटाचेरूच जर रावले आणि आमकां जिखपाक मायग्रंटूच जाय हेच जर म्हणत रावले आमी काबार जातले. अजून मेरेन गोंयांत असे 30 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहा ज्या जाग्याचेर गोंयकार मेजॉरिटी आसा, 27 तर आसात. आम्ही जर सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीन ऑपोजिशनान डिसायड केले की आम्ही गोंयकारांचेच मताचेर जिखतले जाल्यार जिखपाक शकता. पूण गोंयकारांक युनायट आमकां करचें पडटलें. गोंयकारांनी विचार करचो पडटलो की आयज आमकां बीजेपी नाका हो आमचो मेन मुद्दो आसा काय मायग्रंटा पासून गोंय साल्वार करपाचें आनी आमची आयडेंटिटी साल्वार करपाची, आमचे आयडेंटिटी गोंयांत दवरपाचें, आमचें अस्तित्व दवरपाचें हें इम्पॉर्टंट आसा. हे लोकांनी विचार करपाक जाय. इट इज नॉट जस्ट बीजेपी भायर मारले म्हणून जावपाचें ना. आयज आमकां दुसरो पॉलिटिकल सिस्टम हाडटा तो घाटी फ्री सिस्टम आसपाक जाय, मायग्रंट फ्री आसपाक जाय, फॉर पोगो आसपाक जाय. आनी हो जर फॉर पोगो जर फुडलो सिस्टम ना जाल्यार गोंयकारांक कोणूच वाचोवपाक शकना. जे सेव गोवा गोंयकारपणाचे आनी आनी कसले गजाली जर आमी करपाक लागले जाल्यार फोटींग आसतले जर पोगो जायना जाल्यार. मनोज परबान म्हणला की सगळे पक्ष वोट बँकाचेर डिपेंडंट आसा. हांव 3 इलेक्शनां जिखिल्लो आहा. हांवें मातशें ताजेर अभ्यास करचो. आमी खंयचेच नॉन गोवन वोट बँकाचेर डिपेंडंट आशिल्ले मनीस न्ही. हांव 3 फातर्डेचे जनतेन म्हाका निवडून दिला. एकदा इंडिपेंडंट, 2 म्हजे पक्षात. म्हजो पक्ष गोंयकारपणाच्या आदारान आमी लोकां फुडें मतां मागिल्लीं आहा आनी म्हाका लोकांनी मतां दिल्लीं आसा. खंयचे वोट बँकेचेर डिपेंडंट मनीस हांव न्ही. पूण पूर्ण फातर्डेचे आनी फातर्डेकारांचे विकास करपा खातीर सगळ्यांक बरोबर घेवन डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट हो जावपा खातीर जो फातर्डान आयला भायलो मनीस पसून आनी जो आज आपणें गोंयकारपण आपणेता, जो चिंतता की आपलें हें गोंयचें कल्चर आनी आमची परंपरा आनी आमची संस्कृती ही मानून आपूण फुडें वतलो म्हणून त्या मनशाक पसून बरोबर घेवन फुडें वचप हें हांवें केल्लें आहा. सो हांव वोट बँकाचेर ना आनी हें ताणें आपलें करेक्ट करचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
कन्नड साहित्य परिशदेचो अध्यक्ष सिद्धण्णा मेटी आणि मनोज परबा मदीं गॅर्र सुरू आसा. कांय दीस जाले दोगूय एकमेकांचेर आरोप प्रत्यारोप करत आसा. गोंयांत येवन आमकां 100 वर्सां जाल्या, आमकां आरजीपीची तिकेट दिता काय असो प्रश्न सिद्धण्णान मनोजाक केला. तशेंच म्हादय विशीं आमी मनोजा वांगडा रावपाक तयार आसा अशें सिद्धण्णा म्हणटा. आमकां भाव मानता जाल्यार आमचे जागे, धंदे आनी नोकऱ्यो कित्याक चोरल्यो असो प्रश्न विचारीत मनोज परबान सिद्धण्णा मेटीक मंगळारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उजरावन काडिल्लो. ताच्या फाटभुंयेर सिद्धण्णा मेटी उलयलो. गोंयांत 50 वर्सां मायज रावल्यात, फकत तांकांच वेंचणूक लडोवपाक मेळटा जाल्यार आमच्यांतले कांय जाणांक गोंयांत येवन 100 वर्सां जाल्लीं आसा. देखून आमकां आरजीपीची तिकेट दिता काय म्हूण सिद्धण्णा मेटीन मनोजाक प्रस्न केला. आमकां तिकेट दिता जाल्यार आमी मनोजा बरोबर आसा. मनोज मुख्यमंत्री सुद्दां जावंक शकता अशें सिद्धण्णा मेटी सांगता. गरिबा वांगडा राजकारण करूं नाकात. ह्यान पयलीं आमकां भायले घाटी म्हणून तुका एक सीट गावलो. घाटी लांबाणी अशें म्हणून मनोजूच गोंयकार आनी आमच्या मदीं फूट घालता अशें सिद्धण्णा सांगता. म्हादयचो प्रस्न सध्या न्यायालयात आसा. हे विशीं चर्चा करपाक सिद्धण्णा हाणें मनोजाक दिल्लीत आमंत्रीत केला. जर मनोज कर्नाटक शिमेर वचून म्हादय परत मेळोवपाक यत्न करतात जाल्यार आमी ताचे वांगडा रावपाक तयार आसात अशें सिद्धण्णाचें म्हणणें. आमचे जागे, धंदे आनी नोकऱ्यो कित्याक चल्ल्यो असो प्रस्न विचारीत आरजीचो मुखेली मनोज परबान मंगळारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मेटीक उजरावन काडिल्लो. ह्याच फाटभुंयेर सिद्धण्णा मेटीन मनोजाक जाप दिल्या. ब्रिटीश म्हणून सांगता आमकां, पोर्चुगीज म्हणून सांगता. तशी आमी केन्ना ब्रिटीश भाशेन, पोर्चुगीज भाशेन आमी हांगा डिवायड अँड रूल करूंक ना. डिवायड अँड रूल कोण करता? तो 4-5 वर्स जाले. ते घाटी, हे लामाणी, हे गोंयकार अशी म्हणून तो डिवायड अँड रूल करता. तेका लागून हांव सांगता तेका, तशी सांगनाका तूं. हांगा येवन कितली प्रॉपर्टी परचेस करता आनी विकता, कितें तरी केलें जाल्यार आमची बॉल्सान घालून हांगासून गोवाची प्रॉपर्टी व्हरपाक जाता आमकां? सांग. जावचें ना. आमचे कर्मभूमी गोंया आसा, जन्मभूमी कर्नाटका आसा. आमी कितें करूं? हांगासून कितें व्हरूंक शकता? आमकां जर आतां गोंयाची प्रेम आसा पळय, थोडीशी लोकांक ना, तेकाय ना. बेश्टे आमकां तूं गोवा काबार करता, तुमी लँड एक्वायर करता, तुमी आमचे सगळे जगा हडपता. पळय, हांव तुका रिक्वेस्ट करता, कोण हडप करता? सांग. व्हडलो मनीस 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख स्क्वेअर मीटर हडप केले, तेजे फाटल्यान लाय, तुजे पाय पडटा तेजे फाटल्यान लाय आनी तेका काड भायर. हांव तुजे बरोबर आसता. हांव मनोज परबजी, हांव तुका रिक्वेस्ट करता, धाकटे लोकांची फाटल्यान पडून आमकां काय फायदा, काय मेळना. तुका बी मेळना आनी आमकां बी मेळना. आमकां असली पॉलिटिक्स करपाची नाका. कित्याक तूं आयज आमकां भायले घाटी म्हणून तूं आयज तुका एक सीट मेळ्ळो. सीट मेळ्ळो, खरें ना म्हणून सांग. तूं आयज आमकां अशी सांगना जाल्यार तुका आर्जीक एक सीट सुद्दां मेळचें नाशिल्लो. तूं आतां आमची वयर तूं पॉलिटिक्स करून तूं एक सीट घेतलो आनी फुडें तुका 40 सीट मेळटलो आनी एक सीट मेळटलो, 0 जातलो म्हणून तुका बी खबर ना, आमकां बी खबर ना. खुबशे लोक हांगा 100 वर्स सुद्दां जाले आसा हांगा. तेजे आजा, नाना हांगा आसा पळय, ते 50 इयर्स एलिजिबल आसा. तुमचे तिकीट दिता आरजीचे. आरजीचे तिकीट घेवपाक रेडी आसा जाल्यार तो सुद्दां एलिजिबल जाता. कित्याक तो पयलींसून हांगा आहा न्हू. तुजे बरोबर रावन आमचे आनी वोट आनी तुमचे वोट जाल्यार तुका एटलिस्ट 10-20 कॅन्डिडेट येता तुमचे. मागीर तूं कॅन्डिडेट, मुख्यमंत्री कॅन्डिडेट तूं जाता मरे. जावचें ना? तूं कित्याक जावचें ना? जातले. मागीर हांव फूल सपोर्ट तुजे बरोबर आसता. तूं म्हाजे बरोबर यो, हांव तुजे बरोबर येता. दिल्ली वचुया. दिल्ली कितें चलता ते सगळं स्टडी करुया. कितें स्टडी करुया? म्हादय कर्नाटका उदीक वयता जाल्यार तो बरो या ना कर्नाटक वचपाची आहा तो बरो ओ ना, ते सगळे कोण डिसायड करता? आमी कोर्ट डिसिजन करता. आमी करता ते. आमी मोर्चे घेवन थंय मारामारी, लँड ऑर्डर घेवन मारून घेवन जाल्यार तो म्हादयचे नीर आमकां येता, ना जाल्यार तांकां वयता ना. कितलीशे लोक कर्नाटका झगडी करून पोलिसांची लाठी मारून आतां जेलार आसा.
एका लागून म्हादईक लागून जेलार आसा ते कमसे कम 1000-2000 लोक म्हादईक लागून ते जेलार आसा. फक्त ते एग्रोसिंग उलोवन ते जेलार आसा. आता हांव कितें सांगू, म्हाजे हातीन आहा ते. तूं सांगता तुजे बरोबर येले जाल्यार म्हादई तुका हाडटा जाल्यार 100% हांव तुजे बरोबर आसता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर किरण बोरकार. कोणी भायल्यान गोंयांत सोरो हाडचो न्हय आनी गोंयचो सोरो बेकायदेशीरपणान भायर धाडचो न्हय. बेकायदेशीर सोऱ्याची तस्करी वा डुप्लिकेट परवाने वापरून सोऱ्याचो वेवसाय करतल्यांचेर कडक कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. मंगळारा उसगांव धरिल्ल्या बेकायदेशीर सोऱ्याच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयतालो. विजिलंट किंवा जे एक्सायज डिपार्टमेंट आनी पुलीस डिपार्टमेंट करता ताची कसल्याच पद्दतीचो भायलो सोरो गोंयांत हाडूंक मेळचो ना आनी गोंयांतलो सोरो इलिगल रित्या भायर व्हरोंक मेळचो ना. म्हणून तर टायटन करून आमी ज्या ज्या जाग्यार हे सगळे अशा पद्दतीचे फ्रॉड आहा पळय न्हू आमी धरीत आसा आनी ह्या फुडें धरतले. देशात सध्या वोट चोरीचो विशय बरोच गाजता. काँग्रेसीच्या राहुल गांधीन वोट चोरीचेर पुराय विश्लेशण करून पोस्टमॉर्टम केलेलो आसा. वेंचणूक आयोगान लोकशाय उणी करून पुरायपणान लोकशायेची तडजोड केल्या तशेंच हत्या केलेली आसा. हरियाणात ब्राझील मॉडेलान मतदान केल्ल्याच्या नजरेक आयिल्ल्यान वेंचणूक आयोगाच्या अपयशाचेर विजय सरदेसायान खर टिका करत लोकशाय धोक्यात आशिल्ल्याचे नजरेक हाडून दिला. राहुल गांधीन खूब प्रेस कॉन्फरन्सां घेतल्या वोट चोरीचेर आनी लेटस्ट प्रेस कॉन्फरन्स जे तो घेता हरियाणाची वोट चोरी ताणें जी बरे भशेन एनालायज केल्या आनी डायसेक्ट केल्या आनी ताजो पोस्टमॉर्टम केला. तातूंत इलेक्शन कमिशनाक आनी लज उरली अशें म्हाका दिसना. इलेक्शन कमिशन म्हणटा आनी दुकान बंद करपाक जाय आनी इलेक्शन कमिशन म्हणटा तें कंप्लिटली कॉम्प्रमायज्ड आनीक लोकशाही आमच्या देशान लोकशाहीची हत्या करपाचें कमिशन म्हणटा इलेक्शन कमिशन अशें आज सिद्ध जाल्लें आहा. सादो विशय म्हणटा असो की एक ब्राझिलियन मॉडेल तिचे कडेन कितल्याच कडेन हरियाणांत तिचें मत आहा. ती इंडियन ना, तीच मॉडेल बरी दिसता. तिका हरियाणान मतदार केल्या आनी तिचे असले डुप्लिकेट मताचेर हरियाणाचो सरकार घडयला. सो कितले लेवलाचेर मॅनिप्युलेशन आनी आमची लोकशाही खंय पावल्या ती पळय. सो म्हाका दिसता आमच्या देशान लोकशाही जर उरतली जाल्यार फ्री अँड फेअर पोल म्हणटा सगळ्यांत चड इम्पॉर्टंट. आनी राहुल गांधीन जी वोट चोरी एक्सपोज केल्या हे वोट चोरीचेर आमी कितलेंय काम केलें कितलीं आमकां मतां पडलीं जाल्यार ब्राझीलच्यान मतां इम्पोर्ट करून बीजेपी सरकार करूंक शकता हें ताणें सिद्ध करून दाखयल्लें आसा. म्हाका दिसता देशाचे जनतेक हाजे परस व्हडलो शॉक ना आनी हे प्रूव्ह केल्लें आहा. हाजेर आनी इलेक्शन कमिशनान ताचेर केसी घालतले आनी कितें करतले हें न्ही. दे हॅव टू कम क्लीन ऑन दीस. अदरवायज द इलेक्शन कमिशन हॅज टू शट शॉप. देर इज नो सच थिंग कॉल्ड डेमोक्रेसी इन इंडिया इफ दीस इज नॉट रिप्लायड टू. सो म्हाका दिसता हें एक सामकी एक खूब सिरियस इशू हो. आनी गोंयांत चड करून जंय 7 मतांनी 25 मतांनी 40 मतांनी लोक जिखून आयिल्ले आहा, पोस्टल बॅलेटाचेर लोक जिखिल्ले आहा, अशे घडणुक्यो जे जाता आनी हांगा जर हो वोट चोरी जाली जाल्यार एक इल्लिगल सरकार आमचेर आज इल्लिगल सरकार आमचेर रूल करता अशें जावंक शकता. सरकारान आता SIR ड्रायव्ह आमी दोळ्यांत तेल घालून पळोवंक जाय. कित्याक SIRचेर वोट चोरी सुरवात जाता. SIRचेर वोट कॅन्सलेशन जाता. मायनॉरिटी कम्युनिटीची मतां कॅन्सल करतात आनी डुप्लिकेट मतां भितर घालतात. डुप्लिकेट म्हळ्यार खंयची हाजे पयलीं ताणें दाखयलेली बेंगलोरच्यान उत्तर प्रदेशान वचून मत मारता तें न्ही. हें ताजे फुडें पावयल्लें आहा. ब्राझीलच्यान मतां हाडटाय बीजेपी म्हणटकीर ते अशे दौऱ्यार बी वतात पळय थंयच्यान मतां हाडटात. हांगा आमचे टुरिजम प्रमोट करपाक हांगा वतात थंय वतात थंयच्या लास्टाक हाडून मतां घालून ते डुप्लिकेट मताचेर जिखूंक शकताय. ही परिस्थिती आहा. सो इट इज अ सिरियस मॅटर. लोकशाही धोक्यान आहा.
वाळपय हांगासर राणे जनरल स्टोरा कडेन आशिल्ल्या वडापाव गाड्यात जाल्ल्या गॅस सिलिंडराच्या गळटेक लागून अचकीत उजो पेटलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वडापाव गाड्याचो धनी प्रवीण प्रवीस दर दिसा प्रमाण तयारी करता आसतना गॅस सिलिंडर चालू केलो तेन्ना अचकीत उज्यान पेट घेतली. उपरांत वेळाचेर कुशीकच्या दुकानांतली आपतकालीन उजो पालोवपी यंत्रणा वापरून उजो नियंत्रणात हाडलो. सुदैवान जिवितांनी टळ्ळी. म्हणजे तुम्ही गॅस चालू केली तेन्नाच हे जाली. आम्ही कितें करता काल दवरली गॅस स्लो दवरता तेला घालता तेल घातल्या उपरांत जशें स्लोच्यारूच तें गरम जाता न्ही पण ती म्हाका दिसता कितें हें जालें आसता लीक आसलें आसतलें ते लिकेक लागून ओडून घेतली हांव वांगडाच हे जाले. मागीर उजो असो पेटलो. उजो पेट्टलो हां सगळें म्हणजे तेल आसलें तेलाक सगळें उजो पेटलो. आणि पीठ बी अशें हे आपूण हे जालें. हां स्प्रे मारली. आमकां सादारण एक 6 वरांक कॉल येयल्लो आनी जस्ट म्हणजे 1-2 मिनटान आमी हांगा पावले. तेंच्या पळय तेंच्यांनी कितें केलें जे DCP आसले तेंचे शॉपा सायडीन तो तेंच्यांनी यूज केलो आनी ते उजो पालयलो. तेन्ना आमी येवन ते सिलिंडर 2 सिलिंडर आसले ते डिस्कनेक्ट केले म्हणजे कायल आसली तेलाची ते म्हणजे सगळे सायटी काडून आमी आतां क्लियर केल्लो आहा उजो. पूण कित्या खातीर काडलो आसतलो ते म्हणटा म्हणजे ते ओनर जे सांगता तेंचे ते म्हणटा गॅस लिकेज म्हणटा आनी तेतून उजो पेट्टलो म्हणटा. पूण अशें जावं शकता काय म्हणटा तुमकां भितरली कितें आयडिया आसता. जावं शकता जर गॅस लिकेज आसा जाल्यार तसो उजो पेट्टा न्हू. जेन्ना सकयल जेन्ना लायटर मारता तेन्ना जर गॅस लिकेज तुमचे पयलीं पेट घेतलो न्हू त्यानंतर तो त्याला उजो लागतलो. म्हणजे फायर एक्सटिंग्विशर बीन कितें आशिल्लो तुमचे कडेन. एक्सटिंग्विशर तेंचे कडेन ना म्हणटा ते सायडीचे शॉपार आसा तेंच्या कडेन ती एक्सटिंग्विशर घेवन तेंच्यानी तो यूज केलो आनी उजो पालयलो. खोर्ली पंचायती लागसार रस्त्याचें काम चल्लां पूण ह्या वेळार JCBचो धपको बसून उदकाची मुखेल पायपलायन फुटली जाका लागून हजारांनी लिटर उदक फुकट गेलें. तशेंच रस्त्यार आनी लोकांच्या घरांनी लेगीत उदक रिगलें. ह्या कामा खातीर संबंदीतांनी परवानगी घेवंक ना जाल्यार तांचेर कारवाय करतले अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. पळयात. घरांनी बी उदक JCBन आपणाचें काम तेजें परमिशन घेतलेलें तुमचे कडच्यान. म्हाका रिपोर्ट जालें ना खंय म्हणटा तो कोल्लीम पंचायती कडून आय कॅन शो यू द विज्युअल्स. आय वील जस्ट डायरेक्ट माय ऑफिसर्स टू लूक इन टू द मॅटर अँड इफ दे हॅव नॉट ऑब्टेन द परमिशन्स वी वील प्रोसीड विथ द लीगल एक्शन ऑन दॅट. कित्याक उदक भरपूर व्हांवन गेलें लोकांच्या घरांनी पावलें. इट्स लायक अ फ्लड सिस्टम. अजून घालना सारकी सद्या ना देनपारांची खबर आतांची. ओके पण खूब फावटी हें अशेंच जाता. तेच म्हणटा तुमी लिकेजीचे उलयल्ले. नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट टू टेक परमिशन्स आनी ते फुट्टा तेन्ना मागीर ते धांवपळ करतात आनी देरबाय दे वील क्रिएट प्रॉब्लम फॉर ऑल अदर पंचायत्स ऑल्सो. दीस इज द मेन उदक आतां पायपलायन. 3-4 दीस कोणाक मेळचें ना तुमी. आय वील सी. बट वॉट टायप ऑफ एक्शन म्हणल्यार उदक येवपाची वेवस्था हांव करता. टू हॅव युअर डॅमेज करता एक्शन कितें जाता. एक्शन्स आमी पोलीस कंप्लेन करतात. वी आर नॉट द ऑथॉरिटीज टू टेक एक्शन्स. वी कॅन ओनली डायरेक्ट म्हणजे आमचे ऑथॉरिटी कोण आसा पोलीस डिपार्टमेंट हॅव टू टेक एक्शन. कितें जाण फाल्यां कोणी येतले कितें तरी पळोवपाक जाय आमकां. मोरजे वयल्या वाड्यावयले उमाकांत खोत हांचो अनवळख्यांनी जीव घेतलो. दोंगर कापणेच्या संदर्भात केल्ल्या कागाळी खातीर हो खून केल्ल्याचो दुबाव ताच्या घरच्यांनी उक्तायला. ह्या विशीं मांद्रे पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद करून अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद करून कांय कामगारांक पुलिशेन ताब्यात घेतल्या. गोंयांत खून मारामारी चोरयो ह्या सारकिल्ल्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. अशीच एक धक्कोदायक घडणूक बुधवारा मांद्रेच्या वयल्या वाड्यार घडली. जमनीच्या वादांतल्यान मांद्रेचो थळावो उमाकांत खोत हाचो अनवळख्यांनी खून केल्ल्याचो दुबाव ताच्या घरच्यांनी उक्तायलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उमाकांताची मांद्रे वाठारांत जमीन आशिल्ली पूण ताची जमीन भाटकारान ताका विश्वासांत घेनासतना भायल्या लोकांक विकिल्ली. हे जमनीचेर दोंगर कापणी सुरू आशिल्ले. हे विशीं तांणी दर फावटी TCP कार्यालयांत कागाळ लेगीत केल्ली मात ताचे कागाळीचेर कोणेच लक्ष दिवंक ना. बुधवारा जेन्ना उमाकांत परतून दोंगर कापणीच्या सुवातेर गेलो तेन्ना कांय अनवळख्या कामगारांनी ताका बरोच बडोवन सकयल रस्त्यार हाडून उडयलो. उपरांत गंभीर जखमी जाल्ले उमाकांताक हॉस्पिटलांत व्हरतना दुर्दैवी मरण आयलें. हे विशीं ताच्या घरच्यांनी पुलीस स्टेशनांत कागाळ केल्या उपरांत पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करून कांय कामगारांक ताब्यात घेतल्यात.
मजगती जो मेरेन दुबावितांक अटक करिना तो मेरेन उमाकांताची कूट ताब्यात घेवचे नात अशी शिटकावणी ताच्या घरच्यांनी दिल्या. आयज आमचो मामा आमकां ना जालो, 63 इयर्स ओल्ड आसलो तो थंयसर जाग्यार थंयसर गेलो, तो टॅनंट आसलो आनी ते विचारपाक थंय गेलो. हेंच्यान सगळ्यान लेबरांनी ताका कोणी तरी मारला, तो आमचो अशोक कुमार, तेणी मारलो ताका. आनी जो पर्यंत आरोपीक धरिना तो पर्यंत आमी बॉडी घेवचे ना. नमस्कार, आमी आसात वयल्या वाड्या सत्पुरुष देवळाच्या फाटल्यान आनी हांगासर थळावे जे आमचे उमाकांत खोत आशिल्ले, जे टॅनंट म्हणून कार्यरत आशिल्ले ह्या जमनीचे, ताची आयज दिडाक सुमार मर्डर जाल्ली आसा. आनी ती मर्डर करपी जे भायले कोण तरी ही जमीनूच भायल्या लोकांनी घेतलेली आसा. पूण ज्या भाटकारान ही जमीन विकताना त्या टॅनंटाक आजून पर्यंत विश्वासान घेवंक ना आनी हांगासर इलिगली हिल कटींग चालू आशिल्ली अशी खबर मेळ्ळेली. आनी तांणी TCP ऑफिसान वेळोवेळी तक्रारी दिल्ली. ही जमीन सध्या तेचे भाचे पणजे रावता ते पळयताले आनी त्या भाच्यांक कडेन तो सदांच मामा तेचो उलयतालो की ह्या जमनीन अशें इलिगली हिल कटींग चालू आसात, भाटकार आपणाक जाय तशें करतात. आनी तांणी सांगलेलें की तूं कंप्लेंट कर. त्या नुसार उमाकांत खोत हांणी सरकाराक तक्रार दिल्ली, पूण आज मेरेन ताची दखल घेतली ना. आयज ते पुन्हा दनपारां पळोवपाक वयताले आनी हांगासर ताका जे मजूर आशिल्ले किंवा बाउन्सर आशिल्ले त्यांच्यानी भरपूर मारहाण केली आनी मागीर खंयच्या तरी एका 2 मजुरान तांकां व्हरून सकयल सोडलो आनी मागीर तांकां तसोच हॉस्पिटलान व्हरच्या पयलींच ताचो अंत जाले अशी घटना घडलेली आसा. आमचे मांद्र्याचे पोलीस निरीक्षक गिरेंद्र नाईक हांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस टीम सध्या तपास करीत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मांद्रेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.